नेक्स्ट डे जाला आज आमगेले बिग डे आसा आज बेबी शावर डे हांगा पळय आधी पुरो प्रिपरेशन चालू आसा सो हांगा मगेले गुलबिनी कपड्याचे हेअरस्टाईल आणि मेकअप चालू आसा हांगा आता मी रेडी जाले हांगा पळय किती छान दिसता बळा ती So what is it, girl or a boy, guys? And now it is coming up. Let's put the heart. Radha ki Krishna. 1, 2, and What's up guys, welcome to my new vlog आणि पुरे जन की गुड मॉर्निंग घंटे चले 7:39 आता जस्ट उठायला तो फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करता आणि आज ही एक होड दिवस आमगे लायफाचे आणि आज ही गुरबिनी कापड तर सांजवेळ आमी सेलिब्रेट करतात त्या इतले होड करना ती एक्चुअली असना तिका चड बैसचे जायना गोरनो सान्ना मटाचे आमी करचे आणि कैद करची ते ब्रेकफास्ट रेडी करता आणि वचून असना मेगेले सांजवेळचे क्लास आणि सकाळ रिशेड्यूल केला ताजी मागीर दनपारा मागीर म्हाका जायना मस्त बिजी आसतलो पुरा तयार पुरा करचे असना ताचे खातीर तर आतां वचा आणि फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करता अम्माई उठयल्या तिकाय ब्रेकफास्ट दिता आणि हांव कामा वता आणि चलो आज कसं नाही करना कसं सिंपल करता रुलाव पण घालता म्हणून टाइम ना पुरा रुलाव निघाला उदा दवरला चा दवरला रुलाव रेडी झाला चा रेडी झाला तर आता आम्ही ब्रेकफास्ट करता ती व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि आज नेक्स्ट डे जाला आज आमगेले बिग डे आसा आज बेबी शावर डे आणि आत्ता जस्ट उठयले हांव म्हाका काल रात्री कांय चड न्हिदो पळनी मे बी ते थॉट्स येता मात्यान तूं ताजी मी ती न्हीद येनी कित्याक मेहंदी लागलेलो म्हणून न्हिदेनी म्हाका चड न्हिद येनी सो हांव आत्तां जस्ट उठयल्या उठत सत्तर हांव सुरवें कॅमेरा हाताक घेतला ब्लॉग करूंक आनी हांगा पळया आमगेली मेहंदी कलर येताच ताका गुर गुर कशें दिसता आसा सो आतां उठावन फ्रेश जावन तान्नी पिता मागीर आईचे दिसाचे स्टार्ट ब्रेकफास्ट करता आणि मागीर मेगेले थोडे वेळान वेळ आसा न्ही के मेगेल पांचशी येतली दनपारा ड्रेसअप करचे खातीर सो ते पुरे प्रिपरेशन आसा मम्मी डॅडी वगी उठयल्या ती तांणी प्रिपरेशन करताच होती म्हाका कांय ना म्हाका खाली आराम करची काम आसा आनी मेगेल तयारी करची मात्र त्या वेळी म्हाका मस्त डिफिकल्ट जाता आसा मस्त वेळ म्हाका बैसू जायना एक कडेन बिकॉज म्हाका बेड रेस्ट सांगिल्लें सो ताजे खातीर हांव आय एम अ बीट स्लो हगूर हगूर करता हांव मेगेलें जालें तशी सो लेट्स टेक यू थ्रू द डे मेळटा राबया आमी मदे मदे आज मस्त पुरा इवेंट आसा किचन आयल्या आनी हांगा मम्मीन ब्रेकफास्ट रेडी केला इडली चटणी चा आणि दोड्डाक हो दोड्डाक आसा स्पेशल मेगेल खातीर थोडे पीठ इडलीच उरलेले आनी दोड्डाक करून जाणा सो आतां आमी बसून ब्रेकफास्ट करता ती लायक करून एन्जॉय करता ती जस्ट आता घरकडे आयला घंटे चले 1:30 आणि अम्मान हांगा रांदप कोण जाला अम्मान केला भेंडा उपकरी डाळी आणि उकडशीत आता जेवया आणि थोडेफार काम आसा मागीर 6 घंटा इतले आमकां हॉला पावका मागीर 6:30 ते 6 दाखून 6:30 ते मात्र आमकां मुहूर्त आसा एक्चुअली असना आमकां ते स्कूल ना ते हॉल ताजे खातीर असना ते चड आमकां म्हळ्यार आमकां ते 6 घंटा दिता की ताजे पुढे दिनात की तांणी ताजे खातीर आतां खाली अर्ध घंटा मात्र आसा ते अर्ध घंटान तूं आमकां फटाफट आतां पुरा करका जस्ट न्हावून आनी पुरा फ्रेश जावन बसल्या मागीर आतां हांगा पळया ती पुरा प्रिपरेशन चालू आसा मम्मीन पुरा बॅग्स आनी पुरा पॅक करून दवरला म्हळ्यार हॉलांत आसना इवेंट ताजे खातीर पुरा ओंटी सामान हें तें पुरा शेश आरतीचें तें पुरा पॅकींग चलता आसा तितले भितर हांव जेवून घेता मागीर मेगेली पांचशी येतली सो हांगा आजी पुलाव आनी सॅलाड म्हळ्यार आजी सिंपल आयटम सो हांगा मेगेले गुरबिनी कपड्याचे हेअरस्टाईल आनी मेकअप चालू आसा हांगा पूर्णिम पाची आनी विद्या पाची दोगूय जाणां मेकअप करता आसा ती आनी आतां हेअरस्टाईल करता आसा ती मम्मी थंय रेडी जाल्या मम्मी ऑलरेडी चकाचक जावन रेडी जाल्या मेगेल बाकी आसा न्ही गे कपड न्हेसचे हांगा पुरा आमगेल रुमान तूं फूल गोंधळ चालू आसा
आता लायक रेडी जावन मागीर फायनल लूक दाखवया. आम्ही हांगा आतां रेडी जाल्या कडे हांगा वेन्यू ड्रॉप करून मागीर शुभदा घर कडेन वता आनी तिका पिकअप करून मागीर सीधा वेन्यू वता. गायस पळया हांगा आतां आमी रेडी जाल्या हांगा आतां आमी वेन्यू वता सदी आमी हांगा आतां पावली. किती छंद दिसतच पळया घोड बाब आनी सान भाऊ हांगा पळया किती छंद दिसता पळया ती पुरा रेडी जावन मागीर पोरांका डेकोरेशन केलं पळया. वाव हें पळया सुपर. हांगा आतां थोडे आमी आतां तयारी करता सती आनी हांगा पुरो जाण आयल्या पळय आमच्या फॅमिलीचे फॅमिली मेंबर्स आयले ती. कितलें चंद डेकोरेशन केलां पळया हें पळया सुपर भारी चंद डेकोरेशन आनी ह्या पळया कितलें चंद केलां पळया. ओके गाइस, अभी एक बहुत ही मजेदार गेम हम खेलने वाले हैं. वंस द बेबी कम्स, who is going to act and who is going to react? So we are just having some questions. तो पहले जब मैं क्वेश्चन करूंगी तो आप लोगों को जवाब देना है. शुभदा या गणेश उसी समय दोनों भी पॉइंट आउट करेंगे कि कौन वो करेगा, मॉम करेगा कि डैड करेगा. तो जैसे सबको पता है,
जैसे ही बेबी आएगा सबसे बड़ा काम और जो रेगुलर और डे टू डे है, तो पहला सवाल है सबके लिए, बेबी आने के बाद सबसे ज्यादा डायपर कौन चेंज करेगा? यस, गणेश चुप था, गणेश ने पहले ही विकेट। कौन सोएगा, शुभदा या गणेश? Okay, who will ensure that the baby eats healthy food? That is Ganesh. He is the most freaking in healthy diet. बेबी के बारे में सबसे ज्यादा टेंशन या पैनिक कौन करेगा? बेबी के आने के बाद नाम पिक करने का घाई कौन करेगा, गणेश या शुभदा? आप लोग कुछ और बोल रहे हो, मम्मी पापा कुछ और बोल रहे हैं। Who will be the most strict parent, शुभदा और गणेश? कोई बात नहीं, अगर नहीं हो तो दोनों को हो जाएगा। Who is most nervous about the delivery, शुभदा और गणेश? Who will take most photos of the baby, शुभदा और गणेश? Oh my God, majority. शुभदा. Who will take baby studies at home, शुभदा और गणेश? It is शुभदा. I am not so. अच्छा, नहीं, आप सबका आंसर गलत है। सबसे बड़ी तो टीचर है यहाँ पे, ट्यूशन टीचर। सबसे ज्यादा नर्सरी राइम्स कौन करवाएगा, शुभदा या गणेश? ओ नानी, नानी ने पहले याद खड़ा कर लिया है। अनरीजनेबल डिमांड्स कौन पूरा करेगा, शुभदा, गणेश, दादी या नानी? Who will talk to baby in the baby language and make her understand what they want to say? Who will make baby food? डॉक्टर के विजिट्स में सबसे ज्यादा कौन सवाल करता है, शुभदा या गणेश? She's a doctor, she has to. अभी प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा कौन एंजॉय कर रहा है, शुभदा या गणेश? ओके, रात को कौन अच्छे से सोएगा, ऐसे गणेश पूछ रहा है। शुभदा बोल रही है। दोनों सोएगा, मैं ये बेबी को देखेगा। माम किधर है? आई कांट सी माम, वेयर इज माम? ओके, बेबी को सिंगिंग कौन सिखाएगा? Okay. Thank you so much guys for participating and encouraging them. We really had a great fun and wish you all the best, Shubhra and Ganesh. So what is it, girl or a boy, guys? I can't hear you, loud. And now it is coming up. Let's hold the heart. Radha ki Krishna. Okay, राधाला वॉरंट एकदम मेजॉरिटी आहे. Oh yes. Okay, 1, 2 and 3. सो दुसरा खेळ आहे, याच्यामध्ये आपण इथे पेढा आणि बर्फी ठेवली आहे. सो आता जसं आपण बघितलं की पहिल्या खेळामध्ये कृष्ण होतं, आता आपण बघूया की पेढा आणि बर्फी मध्ये काय येत आहे. सो परत मला मेजॉरिटी पाहिजे आहे, बर्फी की पेढा? अच्छा, पेढा म्हणजे मुलगा आणि बर्फी म्हणजे मुलगी. सो आता परत मी सांगते, पेढा का बर्फी? अच्छा, यावेळेस आपण शुभदाला ओपन करायला सांगूया, कारण की पहिल्यांदा गणेशनी केला आहे. सो शुभदा, यावेळेस तुला ओपन करायचं. कुठलाही बॉक्स तुला जो आवडतो तो ओपन कर. टेस्ट में करके आया है.
3, 2, 1. Oh, Peda! Krishna Monuya, Krishna Monuya, Krishna 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 Monu Mukti Pavuya, Krishna 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 Monu Mukti Pavuya, Krishna 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 Monu Mukti Pavuya. गाईस हंगसनो आहे गेम खेळला आहे तर हंगसनो पुरं जणांसनो हांगा नाव बरयलां पळया आज अन्नमोमल केटरिंग सुपर असेल जेवण एक नंबर आणि पळया आज मेनू लोणचें बोजो पुरी गेले फेवरेट बटाटा भाजून उपकरी हे पळया वाडी पॉपस पळ आंबट एक नंबर बेंदी राईस दाळ पापड आणि आमगे दूध पाक स्पेशल सुपर एक नंबर जेवण हय हमेशा एक नंबर. गाईस काल रात्री हांव व्लॉग एंड करचो विसरलो आनी इतलो थकलेलो की आमी टेंशन येतलें सोबताक आसतना घर कडेन सोण आयलो आनी ताजे मागीर हांव मागीर घर कडेन येलो इतलो थकलेलो हांव विसरलोची एंड करचे खातीर ठीक आहे बारीच्यान चल्लेले प्रोग्राम आनी भारी खुशी जाल्ले आनी चलो आतां विडियो एंड करता आनी तुमकां पळय जेन्ना आमगे विडियो पसंद आयले जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गाईज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाईज टेक केअर.